आतां म्हापसा आमच्या म्हापसा यार्डान आहा हांव आयज हांगासर म्हापसा यार्डान सॅनिटायज करपाक मनशांक करपाक पळय आतां केल्लेलें आहा चालू म्हापसा यार्डानसून आतां दिसता तुमकां पळय म्हापसा यार्ड हें शेखर नायक उलयता हांव हें आतां फर्स्ट टायम इन म्हापसा हें म्हणटा हें जालां हें बरें केलां हें काम आमची कमिटी म्हापसा यार्डाची हें मातशें बरें जालां पळय दिसता पळय तुमकां तें यार्डान एंट्री करतना हेवटेन एंट्री करची पडटा एक सायड बंद केल्या हेंच्यांनी गाडयो बिडयो भितर घेयनात फक्त मनशांकूच हेवटेन एंट्री आहा म्हापसा यार्ड हें यार्ड कमिटी आमचो अध्यक्ष अमय नाटेकार हेणें एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या ही हे पळय दिसता आसतलें तुमकां आतां एक बरी सिस्टम केल्लेलें आहा हें जावंक जाय आसलेलें खूब दीस पयलीं हें बरें अमय नाटेकर आनी तेंचे सगळे आहा तेंच्यांनी बरें काम केलां हें म्हापसा यार्ड हें फर्स्ट टायम जालां आमच्या म्हापशान अमय गोंयान फर्स्ट टायम हें ना सर गोंयान केला गोंयान केला न्हू गोंयान म्हाका वायपय पुलीस स्टेशनाचेर केला म्हापसान फर्स्ट टायम म्हापसान माझे नाव अमय नाटेकर हांव मार्केटिंग कमिटीचो मेंबर आनी हांगासर म्हापसा यार्डांतलो वेपारी आयज तुमी पळयता आयज आमी हे बसयल्ले आसा सॅनिटायझेशन चॅनल बसयल्लो आहा म्हापसा यार्डान म्हाका दिसता हे म्हापशान आमचे एक फर्स्ट सॅनिटायझेशन चॅनल ह्यो सो ह्यो एक्चुअली आमचें इन्स्पिरेशन म्हणटा ते आमी एक तामिळनाडूचो एक व्हिडिओ एक व्हायरल जाल्लो मार्केट यार्डाचो की तामिळनाडून अशें एक स्टार्ट केला सो हे आमचे डिस्कशन आमचे चेअरमॅन जे प्रकाश वेळीप आहा जे गोवा मार्केटिंगचे चेअरमॅन आहा तेच्या कडेन डिस्कशन केलें सो तेणें म्हाका दिसता विदीन अ डे तेणें डिसिजन घेतलें की तुमी सेटअप करा म्हणून सो हे आमी कॉन्टॅक्ट मागीर प्रसाद खाडेलकर म्हणून जे वाळपयचे आसा SP एंटरप्रायझीसचे ओनर ते असले सेटअप करता सो तांकां रिक्वेस्ट केली सो तेंच्यांनी काल येवन ह्यो सेटअप केलो आनी आयच्यान आमी हे स्टार्ट केले सो हितून आमी ते जे लिक्वीड जे यूज केला दॅट इज हायड्रोजन पेरॉक्सायड सिल्वर हायड्रोजन पेरॉक्सायड तेजो रेशियो लायक 1 लिटराक 1 लिटर ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्सायडाक 200 लिटर वॉटर आनी 200 लिटर वॉटर ऑलमोस्ट 8 to 10 hours येता हे आतां आमचे ऑलमोस्ट 10 hours जाले वी आर वर्किंग ऑन दीस सो सगळे सक्सेसफूल आहा आनी हे जे आसा म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हे सॅनिटायज जावन येता आनी आमचे मार्केट यार्डान फ्लो आसले लोकांचो मुवमेंट आसल्या कारणान हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसले हे आयज केले आमी आनी आय विल रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन म्हणजे आमचे म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां इवन मुवमेंट चड आहा सो म्युन्सिपाल्टीनूय बसोवपाचें म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेरूय बसोवंक जाय कित्याक की थंयसरूय फ्लो चड आहा लोकांचो येता मुवमेंट खूब आहा आनी इनिशियल मागीर जेन्ना इन फ्युचर म्हाका दिसता म्हापसा मार्केट जेन्ना सुरू जातलें आमचें तेन्ना सुद्दां म्हापसा मार्केट आमची 4 एंट्रन्स आहा 4 एंट्रन्साचेर असले करपाचे आनी हेजो कॉस्ट म्हणटा तो इज व्हेरी मिनिमम एक 15,000 रुपया काय 16,000 रुपयान हे जाता हे सो तेजो कॉस्टिंगूय व्हडलो कांय ना सो कोणूय करूं शकता हे सो आय विल रिक्वेस्ट एवरी वन की हेजेर मातशें लक्ष घालपाचें हेजेर फुडें वयपाचें लोकांनी थँक्यू